गोंयचे आयज खूश बघता की आमच्या एमएलएन हो आमचो एक टेंडर सँक्शन करून हाडलो म्हणून आनी आम खूश कित्याक बघता की खूब तेंप जाले अबावट 8 म्हयने जाले आमच्या लोकांक खूब त्रास जालेले आहा आनी हेंची जबाबदारी आमीच ते पासत आमी पयलीं सुवातेर लोकां लागीं माफी मागता की सँक्शन जाता म्हणल्यार पावस येयल्या उपरांत आमचे कडेन काम करूंक जावंक ना सो आतां हें काम चालू करता आनी चालू जाल्या उपरांत हो आमचो रस्तो मातसो बरो जातलो ते सायडीक सायमल्टेनियसली आमी फुटपाथूय घालता सो कळंगूट जेन्ना भितर सरता तेन्ना आमकां बरें दिसतलें कित्याक आदीं अशें लोक म्हणटाले की अरे बाबा कळंगूट येत जाल्यार ते वर्ल्ड वॉर 2चे भशेन जातलें म्हणून सो आयज मायकलान सीएमाशीन वचून हे सँक्शन घेतलें. After a long time, nearly 7 months relief to the people of Kalangut residents and also to the tourists. One side hot mixing, आज आम्ही सुरुवात करता. One side, we have 2 lanes, divider in the middle. So second lane will be hot mix only once we lay the water pipeline. So in the meantime, once this is ready, we will close that lane. In coordination with village panchayat of Kalangut, we have for this hot mixing Sarpanch Joseph Sikwera, त्याचे सगळे पंचायतीचे मेंबर्स, एक्स मेंबर्स, आमचो समीर बाब बीजेपीचो मंडल अध्यक्ष, बाकीचे सगळे जाण हिंगासर जे हाजीर आहा, वेल्ला आमचे आरपोरा नागवाचे वॉर्ड मेंबर्स, सरपंच, एक्स सरपंच, सगळे जाण जे हाजीर आहा हिंगा. Here hot mixing is not only for this area, but it will continue up to Saligaon. It will continue up to Sangolda. Efforts are being made to complete all the work and then do the hot mixing. अशें जाता की coordination जेन्ना आसना different departments, WRD, PWD, roads and PWD water supply. Actually buildingan एकूच रावतात ते, पण coordination ना. वो आयज हॉट मिक्स घालता, वॉटर सप्लाय येता आनी 8 दिसांनी परत खणपाक लागता म्हणटा आपली पायपां आतां येयल्या आपूण खणटा म्हणटा. सो हॉट मिक्स घातला ते आमचे पयशे. द मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ गोवा, द टॅक्स पेयर्स, अँड जुडिशियसली इट इज बींग स्पेंड बाय द गव्हर्नमेंट. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्स टू द प्रेस, ऑल्सो थँक्स टू ऑनरेबल MLA and Sarpanch of Kalangut and all the Panchayat members, Arpora Panchayat members for coming here and getting this long pending issue which was causing a lot of hardship to the locals. सगळ्यांक तुमकां देव बरें.